सामुएलाच्या दुसऱ्या पुस्तकांतले वाचप. पूण तेरा ते सर्वेस्पराचे उतार नाताना खायले. वस आनी म्हज्या सेवका दाविदाक सांग, सर्वेस्पर अशें म्हणटा, म्हाका रावोंक तूं एक घर बांदूंक सोदताय. तुजे दीस बरोवन तूं तुज्या पुर्वजा सवे विशव घेतलोय तेन्ना तुजे संततींतल्या तुजे कुडींतलो उत्पन्न जातल्या एकल्याक हांव तुज्या जाग्यार नेमतलो आनी ताची राजवडकी तीर सांबाळटलो. तो म्हज्या नांवाक एक मंदीर बांदतलो आनी हांव ताचे शिवासान तीर सांबाळटलो. हांव ताचो बापूय जातलो आनी तो म्हजो पूत जातलो. तो गुन्यांव करीत जाल्यार मनीस वापरतात ते बडयेन आनी मनीस दितात त्या मारान हांव ताका शिक्षा लायतलो. तुजे घराणे आनी तुजे राज म्हजे मुखार सदांच थीर उरतली आनी तुजे शिवासान ससनाक थकतले. देवाचे उतार हे. सांत पावलान रोमाघरां बरयल्या पत्रांतले वाचप. संवसार तांचे दायज कर्ण दितलो म्हूण देवान अब्राहमाक आनी ताच्या संततेक भास दिली. पूण देवान ताका ही भासावणी केल्ली अब्राहम नियमशास्त्राक खाल जालो देखून न्हय, बगार फवारता उदेशी ताका लाभलेल्या नितीवंतपणाक लागून. देखूनच भवार्थाचेर होंदून आसलेली ही भासावणी देवाचे एक धर्मार्थ देणे जायशी केल्ली. अशें अब्राहमाचे संततीक म्हणजे नियमशास्त्राकाल जियेथेल्यांक मात्र न्हय, बगार अब्राहमा बरी भावार्थ आसलेल्या हेरांकी आदायाक पडाशी ती भासावणी केल्या. कित्याक अब्राहमच आमा सोमेस्तांचो बाप. अशें पवित्र पुस्तकींच बरयलेलें आसा, हांवें तुका जायत्या जनांगाचो बाप नेमला. वय मेल्ल्यांक जीव करतेल्या आनी अस्तित्वांत नातलेल्यो वस्तू अस्तित्वांत हाडतेल्या देवाक ताणें सतमानलो. देखून ही भासावणी नीज जावंक जाय. आपल्या भरवशाक कसलोच आदार नातलेल्या वेळारी देवाची भासावणी ताणें सतमानली. देखून तुजी संतत इतली व्हड जावंक पावतली अशें ताका एक फावटी दिल्ल्या उतरासरी जायत्या जनांगाचो तो बाप जावंक पावलो. ह्या पासत ताचो भावार्थच ताचें नितीवंतपण कसो लेखून आयलो. देवाचे उतार हे. सांत मातेवा प्रमाणे जेसू क्रिस्ताची शुभवार्ता. जाकोब जुजेचो बापूय, जुजेची पतीन मरी आनी मरयेतावन जल्मालो जेजू, जाका म्हणटात क्रिस्त. क्रिस्ताचे जनन हे परे जालें. ताचे माते मरयेक जुजे लागीं करार जाल्लें. पूण तांच्या लग्ना पयलें ती पवित्र आत्म्या वरवीं गर्भेस्त जाली. तिचो पती जुजे नितीवंत मनीस, तरी मरयेक आपाकीर्त हाडूंक ताका खुशी नातली. देखून ताणें तिका गुप्ती सोडची म्हणून चिंतलें. पूण ताणें अशी आलोचन केली तितलीच ताका स्वप्नांत सर्वेस्पराचो एक दूत दिश्टी पडलो आनी म्हणालो, जुजे दाविदाच्या पुता, मरयेक तुजी पतीन म्हण तुज्या घरा हाडूंक भियेनाका. कित्याक तिचे ते गर्भ संभव पवित्र आत्म्या वरवीं जाला. ती एक पुताक प्रसूत जातली. तुवें ताका जेजू म्हूण नांव दवरूंक जाय, कित्याक तो आपले परचेक तिच्या पातकांतली सोडयतलो. जुजेन न्हिदेंतलो उठतस सर्वेस्पराच्या दुतान फरमायले प्रमाणे केलें. मरयेक आपली पतीन म्हूण ताणें आपल्या घरा हाडली. देवाचे उतार हे.